जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणेंदो जी देवाच्या उतराक आशेल्यांत तानेल्यांत आनी भुकेल्यांत तांकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान हांव येवंक करता ह्या म्हज्या यूट्यूब चॅनलान. आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां हिब्राच्या पुस्तकांतल्यान 13:24 वड. तर ह्या वेळार आमी सगळीं पवित्र पुस्तक उक्तें करून हिब्राच्या पुस्तकांतल्यान 13:24 वड आमी वाचुया. सगल्यांनी लग्नाक फावो तो मान दिवचो आनी लग्नाची भास खोत नासतना सांबाळची, कित्याक पोजड्यांची आनीक रोदवारांची देव नीत करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तो प्रितीच्या भाव भयणेंदो, ह्या वेळार आमी हें देवाचें उतर एक स्कुटावून ह्याच आमच्या देवाची उतराची सोजमणी आमी घेवया. तर देवाचें उतर हिब्राच्या पुस्तकांतल्यान 13:24 वड आमकां शिकयता. सगल्यांनी लग्नाक फावो तो मान दिवचो आनी आमी सगल्यांनी लग्नाक आमी फावो तो मान दिवंक जाय आनी लग्नाची भास कोत नासतना सांबाळची आनीक आमची काजाराची जिवितान खोट नासतना आमी ती सांबाळची गरज, कित्याक पोजड्यांची आनीक परोदवारांची देव नीत करतलो. आनीक जी कोण काजार जाता, काजारी जिवितान फुडल्यान पावल मारता तेन्ना जायतीं जाणां पोजडपणान जियेता. जावं घोव आसतना बायल दुसऱ्याचो संबंद जोडटा, जावं घरकार आपली घरकान आसतना दुसऱ्याचो संबंद जोडटा. आनी देव हांगासर म्हणटा पोजड्यांची आनीक परोदवारांची देव नीत करतलो. खरेंच. आनीक ह्या पोजडपणाची आनीक परोदवारांची देव नीत करतलो. तर आमी हे वेळार आमची काजारी जिवितान हें आमी पातक आमच्या कुडीक लावन घेवचें न्हय. आनीक हे काजारी आमी जिवीत बरे तरेन आमी जिवया, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवया. कित्याक हिब्राच्या पुस्तकांतल्यान 13:24 वड आमकां ह्या काजारी जिविता वयर आमकां शिकवण दिता. तर हो जावन आसलो ल्हानसो विशय जो हांवें तुमच्या मुखार हाडला. आनी जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना, हें देवाचें उतर तुमी दियात आनीक हें देवाचें उतर चारूय कोनशांनी परगट जावन दी. तर हो म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां परत एक पावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो व्हिडिओ हांव सोंपयतां.